नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. मायनिंगाचो प्रश्न घेऊन गोयचे आमदार मंत्री खासदारांचे शिष्टमंडळ दिल्ली. मंत्री गडकरी पीएमओचे अधिकाऱ्यांबरोबर बसकांचे सत्र शुक्रारा उरतले चालू. नेमके काय थारना. पावस येवचे पयलीं खणीचेर सेफ्टी खातीर उपाय येवजण्यो करपाक परवानगी दिवची लीजवाल्यांची सरकारा कडेन मागणी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिलो रिपोर्ट. प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत उदका स्त्रोत खात्यान धाडली विरडी खासा टीम. इल्ले काम जाला, टिमीन केले मान्य. आतां रेग्युलर विजीट करपाचो प्लान. गोयच्या ट्रॉलरांक दर्यान नुस्तेमारी बंद. नदर मानशी काटाळी रापणीचेर जेटी सील. खवळिल्ल्या दर्यान 8-10 दीस आदींच ट्रॉलरांक बंदी. आणि नरेंद्र सावयकराक लागून भाजपाची दक्षिण गोंयान लागली वाट. रमेश तावडकराचो सावयकराचेर फोग. पार्टी प्रायव्हेट लिमिटेड कशी चल्ल्या म्हूण आरोप. मायनिंगाचो प्रश्न घेऊन दिल्ली गेल्ले गोयचे शिष्टमंडळ मिटिंगो करीत आसा. ब्रेस्तारा तांणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बरोबर 2दा बसका घेतली. सांजे हे शिष्टमंडळाची पीएमओतल्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली. बसकांचे सत्र शुक्रारा चालू उरतले म्हूण खासदार नरेंद्र सावयकरान प्रुडंटाक सांगले. इतले मजगती सरकाराक मायनिंग सुरू करूंक जमना. गोंयाक मुख्यमंत्री ना म्हूण काँग्रेसीचे निवेदन पीएमओ मेरेन पावले. गोयच्या शिष्टमंडळात पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार, राज्यसभेचो खासदार विनय तेंडुलकार, खासदार नरेंद्र सावयकार, सभापती प्रमोद सावंत आणि आमदार प्रसाद गांवकार आसा. ब्रेस्तारा सकाळसावन दिल्ली मंत्रालय आणि पीएमओत बसका चालू आसात. मात चर्चेक आसात ते उपाय, रिव्ह्यू याचिकेचो अध्यादेशा वरवीं एमएमडीआर दुरुस्तीचो काय आनीक कसलो तो सध्या कोणूच स्पष्ट उलोवन दाखयना. बसका खंय शुक्राराय चलतल्यो. सावयकारान दिल्ली सावन प्रुडंटाक सांगले ते अशें. ह्या सगळ्याच्यान आमची नितीन गडकरी वांगडा 2 फावटी मिटींग जाली. मागीर कांय ऑफिसरां वांगडा मिटींग जाल्या आणि त्याच भायर त्याच्या बरोबर फाल्यां कांय मिटींग्स दवरलेले आसा. अशें एक दिसता की आमच्या ह्या प्रयत्नान निश्चितपणान एक बरो त्याचो रिजल्ट जो आसा तो येतलो अशी आमकां एक निश्चितपणान आशा आमच्या मना भितर आसा. आयज लेट इव्हिनिंग पीएमओचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरींक मेळपाचे आसले तुमी. ती जाली मिटींग? हय, ती मिटींग आमची जाली. परत ती फाल्यां परत कांय जाणां वांगडा मिटींग आसत आमच्यो. ओके, ते जावपाचे आसा. फाल्यां कोणा वांगडा आसतल्यो एक्झॅक्टली, म्हणजे अशें फाल्यां ते गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आसतात जे ह्या सगळ्या डिसिजन मेकिंग प्रोसेसान जे कोण आसपाक शकता. मायनिंग बंदीचेर गोयच्या काँग्रेसीन पीएमओक बरयला. एमएमडीआर कायदो आसूं वा कायदेशीर रिव्ह्यू काँग्रेसीचो तेंको आसतलो. मात राज्य सरकाराक पडिल्ले ना म्हूण काँग्रेसीन प्रधानमंत्र्याक बरयल्ल्या पत्रांत म्हटलां. काँग्रेस म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत गोंयची अर्थवेवस्था साप हाल्ल्या. लोक बेकार, कंपन्यो कामगारांक काडटात, परिस्थिती हाताभायर पावल्या. गोंय सरकाराक मायनिंग सुरू करपाची इच्छाशक्ती ना. 100 दीस जाले मुख्यमंत्री नासतना गोंय कशें तरी चलता. राज्यांत आनी केंद्रात सत्ता आसूनय सरकार मायनिंग सुरू करूंक फेल. मायनिंग सुरू करपाच्या कसल्या यत्नाक काँग्रेसीचो सदांच तेंको आसतलो. इतले मजगती मिनेर हरेश मेलवानीक शुक्रारा सकाळी 11 क्रायम ब्रांचीन येवचो म्हूण समन धाडला. मेलवानीन अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्ल्यान एसआयटीन मेलवानीक अटक करपाची स्थिती आयल्यार ताका 48 वरां पयलीं नोटीस दिवपाचें उतर कोर्टाक दिलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पावस येवचे पयलीं खणीचेर सेफ्टी खातीर उपाय येवजण्यो करपाक परवानगी दिवची अशी मागणी मायनिंग लीजवाल्यांची सरकारा कडेन केल्या. गोवा मिनरल ओर फाउंडेशनान काडिल्ल्या पत्रका प्रमाण सरकारान केस टू केस खंय कितें करपाक जाय तें सांगलें जाल्यार त्या दृश्टीन तयारी करप शक्य आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दरेका लिजाच्या सेफ्टीचो रिपोर्ट सरकाराक दिला. बंद पडिल्ल्या खणींचेर पावसाळ्यात सुरक्षेचे उपाय कोणे कशे करचे ताचेर सरकारी पावण्यार अजून कांयच थारना. पावस तेंकलो. 16 मार्चाचे मायनिंग बंदी उपरांत बंद उडयल्ल्या 88 लिजांच्या वाठारात सुरक्षेच्या उपायांचेर गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट राज्य सरकाराक दिलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 88 लिजांचे इन्स्पेक्शन केले. मान्सून लागीं पाविल्ल्यान सुरक्षेचे नदरेन उदकाक वाट करून खणींतले उदकाचे पंपिंग करचे. खण खात्यान ते दिशेन काम करचे. 16 मार्च 2018 उपरांत मायनिंग लीज धारकांनी लिजा वयलो ताबो सोडलो.
आता लीज वाठारात सुरक्षेची जबाबदारी खण खात्याची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत उदका स्त्रोत खात्यान विर्डी धरणाच्या सुवातेर खासा टीम धाडली. थंय इल्लें काम जाला हे टीमीन केलें मान्य. आता रेग्युलर व्हिजिट करपाचो प्लान खातें तयार करतले. ट्रायब्युनलाचो आदेश आसून पसून महाराष्ट्रान गोंयचे शिमेर विर्डी धरणाचें काम सुरू केलां. ही गजाल प्रुडंटान बुधवारा उक्ताडार हाडिल्ली. ट्रिब्युनलांत केस चालू आसतना महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरणाच्या कामाक हात घाला. प्रुडंटान ही गजाल निकतीच ग्राउंड झिरो रिपोर्टा वरवीं उक्ताडार हाडिल्ली. थंय महाराष्ट्रान सीओटी ट्रेंचिंगाचें काम सुरू केलां हें स्पश्ट दिसता. थंय शेवाळी पाक केल्लीं आसात. फक्त पावस सुरू जाल्ल्यान काम सध्या बंद दवरलां. ही सगळी परिस्थिती एक्सपोज करपी प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत गोंयची WRDची टीम सायटीचेर पळोवणी करून आयली. कालच या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान एक बातमी आयिल्ली की विर्डी धरणाचें काम सुरू जालां म्हणून. त्या दृश्टीन आमी आमची टीम काल धाडलेली आनी ती टीम वचून ताणें थंयसर पळोवणी केल्ली. तर थंय काम अशें व्हडलें जाल्लें अशें दिसूना. थोडेशें कितें तरी काम जालां, पण आतां सध्या सगळें काम थंय बंद आसा. सद्या हांवें आतां आदेश दिल्ले आसा की थंय कंटिन्युअस तुमचें लक्ष आसचें आनी जर थंय काम बीम चलता जाल्यार. आनी ताणें आतां काल वचून तेणी पळोवणी केल्या ताजो रिपोर्ट ताणें म्हाका घाला, सरकाराक घाल्लो आसा. ती फायल म्हाका आयली की त्या नंतर हांव पळयतलो कितें जालां तातूंत तें आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेतली वतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता मार्केटांनी दर्याच्या ताज्या नुस्त्याची मारामारी. गोंयकारांची आता मानशी, काटाळी आणि रापणीचेर नजर. भायल्या राज्यांतली नुस्त्यांची आवक मात चालूच, ना जाल्यार झेलातले. मध्यरात्री सावन 61 दीस दर्यांतली नुस्तेमारी बंद. ट्रॉलरवाले 2 म्हयने दर्यांतल्यान भायर. सरकारानूय जेटीक सील मारूंक सुरू केला. वादळी वाऱ्यान दर्या खवळिल्ल्यान ट्रॉलरवाल्यांक 8-10 दीस आदींच नुस्तेमारी बंदी. आता आमचे जून आता आमचे बोटी बंद आनी ऑगस्टाचे 1 तारखेर आमचे बोटी चालू जातली. सद्या आता बोटी बंद म्हणल्यार आमचे एक 10 दिसां पयलीं वेदराक लागून मातशे बोटी बंद जाले, नाजाल्यार आता 1 तारीख पासून चलपाचे आसले. गेले ते सिजन 2017 सिजन ओके आसलें आनी होय पावट ओके आहा, पूण आमकां मातशें त्रास जाता. आमची जेटी मातशी ल्हान आहा, बोटी सारके जायनाय आनी आमचें कामूय करपाक फिशरीन घेयलेलें डायरेक्टर फिशरीन तेवूय आमचें आजून कंप्लीट जावना, इनकम्प्लीटूच आहा आनी तेवूय मातशें तेणी काम आमकां बेगीन करून दिवचें. फिशींग बंदी आयज पासून आमी लागू केल्ली आसा. सगळ्याच सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय लागू केल्ली आसा. पश्चिम किनारपट्टी भागांत जी राज्यां येता, गुजरात येता, केरळ येता, महाराष्ट्र येता, गोवा येता, अशी 5 राज्यां किनारपट्टी भाग जो पश्चिमी किनारपट्टी भाग आसा हे राज्यांक हो आदेश लागू जाल्लो आसा. 9.9 हॉर्स पावरचे जे मशीन आसा, पारंपारीक मच्छीमार जे वापरतात, तेच फक्त ह्या बंदीच्या काळांत समुद्र 5 किलोमिटर पर्यंत वचूंक ताका परमिशन आसा. ताजे वयर जे हॉर्स पावरची मशिनां लावन जे फिशींग करतात तांकां थंय अलाव ना. ही मासेमारी बंदी आमी ताजेर जर अशी बेकायदेशीर रित्या कोणें केली जाल्यार तांचेर खर एक्शन घेतली वतली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.